लागलेल्यो दिसता त्यो. आनी थंय एक जोमो एकठांय जावन 2 तरणाटे झगडटाले. गायीचो पावस, गायीचो सामकोच पावस. आनी थंय मारामारी जाताले आनी एकामेकाक म्हणटाले गांठया गांठया गांठया. ह्या भाशेन ते झगडी करताले. आनी हांकां पळोवन म्हाज्या मनान आनी म्हाका दिसलें की ही झगडी जाल्या फकत एक्सिडंट जाला म्हूण न्हय, तांचे मदें भेदभाव आसलो. देर वॉज अ डिफरन्स. दे फावंड अ डिफरन्स विथ देम. दॅट्स वाय ते म्हणटाले गांठी गांठी. होय म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेन्ना आमच्या मदें भेदभाव आसता तेन्ना आमच्या मदें फूट पडटा, वेगळोचार जाता. आनी हेंच आमी आतांच्या काळान वा आतांच्या संवसारांत पळयता. जायतो भेदभाव भेदभाव जावन आसा. एक फूट आमच्या जिवितांत, समाजांत, फामिलीन कसलो भाशेचो वेगळोचार आसा काय? काती खातीर आमी झगडटा, धर्मा खातीर आमी झगडटा, गोंयकार वो भायले म्हूण आमी झगडटा, गिरेस्त गरीब हाका लागून आमी भेदभाव दवरता. आनी हाकाच लागून आमचे मदें आनी आमच्या जिवितांत खुशालकाय आसना, कारण आमी तो भेदभावूच घेवन आसा. ग्रावंडार हांवें सगल्यांचो एकचार पळयलो, मोग पळयलो आनी हाकाच लागून आमकां खुशालकाय भोगली. आनी ही झगडी पळोवन, हो भेदभाव पळोवन आमच्या जिवितांत आमी दूख पळयलें. मोगाच्या भावा भयणांनो, जेजूचेर आमी लक्ष घालया. जेन्ना जेजू जावपाची खबर परगट जाली, देवदूतांनी सांगलें जेजू आमचो राय सोडवणदार जल्माक येतलो. पयली खबर मेवली कोणाक? गवळ्यांक. गवळ्यांक ती पयली खबर मेवली, कारण त्या गवळ्यांक तेन्ना समाजान मान नासलो, रेस्पेद नासलो. तांकां समाजान पयस दवरताले, कारण गवळी म्हणल्यार तांचो वास येतालो मेंढऱ्याचो जावं गोरवांचो. आनी हाका लागून ते पयस न्हिदताले बावडे, मान तांकां नासलो. आनी आतां जेजूची खबर पयली तांकां मेवली. होय, जेजू जल्माक आयलो आनी जेजू जल्माक येवन तो सगल्यांचो मोग करतालो. वेगळोसा ताच्या जिवितांत नासलो. तो सादो मनीस आसलो, पातोक ताच्या जिवितांत नासलें. मिलाग्री करताले, फकत आपल्याच लोकांक तो बरें करनासलो, सगल्या लोकांक बरें करतालो, सगल्या लोकांक तो मोग दितालो. आनी हो मोग दिवन पासून ताचेर जायते जाण फॉर्मोण मारताले, वायट उतरां उलयताले. ताका कसली कसली उतरां निमाणो ताका आमीच लोकांनीच ताका खुर्सार मारलो. होय, ताचेय सवे जायतो भेदभाव जालोलो. आनी हाकाच लागून लोक म्हणटाले, अरे तो कोण? तोवीचो पूत, सादो मनीस तो. होय, जेजूकूय भेदभाव केलोलो, पूण जेजून कोणाचोच भेदभाव करूंक ना. मोगान तो सगल्यांची सेवा चाकरी करतालो आनी मिलाग्री करतालो. दुसऱ्याच्या जिवितांत तो हांसो हाडटालो. आमी जेन्ना जेजूचो पाटलाव करता, आनी होच जावन आसा आमचो विशय, जेजूच्या पावलांनी चलोवन आमी एकचार बांदूंक जाय. जेजूच्या पावलांनी चलपाक सादें न्हय म्हज्या भावा भयणांनो, कठीण. कारण जेजूक जायते त्रास खोश्ट सोंसचे पडले आनी हेच दूख आमकांय मेवतले. जायते पावट हांव सांगता, वी कॅनॉट रन अवे फ्रॉम सफरींग बिकॉज जीजस सफर्ड. वॉट वी नीड टू आस्क इज फॉर स्ट्रेंथ. जायते पावट हें सांगता. आनी खरेंच आमकां जेजूची घोटाय जाय. जेजूची घोटाय जाय आमी घोट जावपाक. आमचेच मदें, आमच्या फामिलीन, आमच्या समाजान आनी आख्याय गोंय शारांत, आख्या संवसारांत आमी एकवटाची मनशां जावंक जाय. आमच्याय जिवितांत, आमच्याय फामिलीन जायतो भेदभाव आसा आनी थंयच आमी चुकता. ताकाच लागून जायतो वेगळोचार आनी फूट पडटा. देवाचो आदार मागुया आयज आमी एकचाराची मनशां जावपाक. जायते पावट आमी म्हणटा, आमी सगलीं एक, कांतार पासून आहा न्हू, आमी सगलीं एक, आमी सगलीं एक. आनी आमी गोंयकार उमेदीन, जोशान, आमगे उमेदीन एक कांतार म्हणटा, हांवूय म्हणटा जायते पावट.
काम करता तेन्ना चड मन लागना रिलॅक्स जावपाक आमी म्हणटा आमी सगलीं एक आमी खंयचोय जावं गोंयचो मंगळूरचो खंयचोय जावं आमी सगलीं एक. पूण खरेंच आमी एक काय? आमी पळयता आमच्या फामिलीन झगडीं भेदभावाक लागून. आमी पळयता झगडीं आमचे शेजाऱ्या मदें भेदभावाक लागून. आमी पळयता झगडीं लंडन जावं दुबय जावं कुवेट जावं खूंय आसूं आमी गोंयकारां सगल्याक झगडीं. तें फाटल्या दिसांनी एक कांतार येयलेलें नाच 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 तें आतां उतरां बदलल्या सगल्याक जाल्यार मार मार मार. आनी हाका लागून आमी पळयता की समाजान जायतीं झगडीं जावन मारामारी जाता, जीव घेता एकामेकाचे. कारण कितें? भेदभाव. आनी हाकाच लागून सगळे सुटावें करपाक आमी मोगान जिवंक आयचो विशय आमकां सांगता. जेजूच्या पावलांनी चरून आमी एक वोट बांदुया. लेट अस बिल्ड युनिटी. हेंच जेजून केलें. आयज आमी पयलो दीस नोवेनाचो समारंभता. जायती तयारी आमी केल्या आनी आयज आमी ही तयारी करून आमी फेस्ताची तयारी करता. आयचें शिकोप, आयचें देवाचें उतर आमी आयकलां. देव आमकां सांगता हांव तुमकां एकलो साडिना. आय एम नॉट लिवींग यू अलोन. आय एम गिवींग यू माय स्पिरीट. हांव म्हजो आत्मो तुमकां दिता. पवित्र आत्मो हांव तुमकां दिता. आनी जेन्ना आमचें सगळें पवित्र आत्मो आसता कितेंय जावं कोणूय आमकां कितेंय म्हणूंक वायट कितेंय येवंक तोच पवित्र आत्मो आमकां घोटाय दिता. आमच्या मदें तो एकचार हाडटा. ही गिव्स अस स्ट्रेंथ. मोगाच्या भावा भयणांनो, जेन्ना आमी ही नोवेन आयज सुरू करता आनी फेस्ताची तयारी करता आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवया. देवाचें उतर फकत आमी आतां आयकोचें न्हय आनी दुसऱ्या कानान सोडचें न्हय, पूण देवाच्या उतराची मोडणेची आमी नियाळ करुया. लेट अस रिफ्लेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड, वॉट वी हॅव हर्ड, वॉट वी हॅव लिसन्ड नाव. आनी त्याच उतराचेर नियाळ करून म्हाका कितें बरें, कशे भाशेन हांव बरो जातलो तें म्हज्या जिवाक आमी लावया. लेट अस एप्लाय दॅट इन आवर लायफ, वॉट इज गूड टू मी. जेजू आमकां संदेश दिता एकचारान आमी वाडोवंक जाय म्हूण. कशे भाशेन हांव म्हज्या फामिली सांगाता, म्हज्या भावा भयणां सांगाता एकचार हाडटलो. हाचेर आमी नियाळ करुया आनी नियाळ करून देवाचो आदार मागुया. सायबा, म्हाका तुज्या पावलांनी चलूंक जाय. म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातान घालता. म्हाका आदार दी. हें आमचें मागणें जावंक जाय. जायते पावट आमी नोवेना सुरू करतात तेन्ना फेस्ताचें चिंता. फेस्ताक कसलें हांव न्हेसोण न्हेसतलो न्हेसतली, कसलें मोचें हांव घालतलो. हांव घरा आसतना मामी बारा शॉपिंगाक बीन वेतालो न्हू, 10 कितें आलो 9 वा 10. आनी मामी म्हजी विस्तीद फेस्ताचो विस्तीद हाडपाक एका शॉपान गेली आनी शॉपान ती विचारूंक लागली आतांचे खंयचे आनी फॅशन येयला, लेटस्ट डिजायन कोल्लो. मागीर म्हाजी भयणूय थंयच आसली. तिणें म्हणलो हो बरो दिसता, पूण म्हाजी भयण म्हणूंक लागली ना तो नाका, तो आनी कोणें घेतलो. नोबडी वॉन्ट टू वेअर द सेम ड्रेस. आयज तशेंच जाता. आमी नोयेन सुरू करता पूण आमी फेस्ताचें चिंता. फेस्ताचें चिंतोवप बरें, पूण आमी एक दीस नियाळ करतना, एक दीस नोवेन करतना सांताचे गूण, ह्या सांत दायगोचे गूण म्हज्या जिवितान हांव लायतलो हाचेर आमी लक्ष मारुया. हाचेर आमी नियाळ करुया. सांत दायगोचे गूण जावं दी सेवेचे, जावं दी मागण्याचे, जावं दी मोगाचे, हे गूण हांव म्हज्या जिवितान लावया. 10 दीस 10 गूण म्हज्या जिवितान लावन आमी समाजान वावरुया. जायते पावट आमी बरे भाशेन फेस्ताची तयारी करता. चाका चुकू आमी घालता, टाका टुकू करून आमी चलता. फेस्ताची बरी तयारी करता, पूण देवाचें उतर आमी पाडूंक विसरता, फाटीं सरता. देवाचें उतर आमी आयकलां तें आमी आमच्या जिवितान लावुया आनी बरे भाशेन ही फेस्ताची तयारी आमी करुया. देवान आमचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी आमकां सगल्यांक एकचारान मनांतली मागणी जाणा. ह्या वेळार भावार्थान बरोवन सगली आमची मागणी जेजूच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या गवंडीक फुडाऱ्यांनी
जेजूच्या पावलांनी चलून त्रिएक देवा संबंद वाडून आपले पोरजेक भावार्थ्याचे उत्तम नमुने जावंक तांकां पवित्र तित्वेचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक विचून काडलेल्या पोरयेच्या संबंदान जिवंक तांचे उदरगती खातीर पोरतिटकेन वावरून बरे समाज सेवेक ते जावंक तांकां कृपाव आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. काथोलीक पवित्र सभेन आसलेल्या आमी सगळ्यांक एक देव आनी तेग जण आसात म्हूण भावार्थान सतमानूंक आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्माचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. त्रिएक देवाच्या संबंदान आमचे कुटुंब गोट करूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी एकसार वाडूंक आनी अशें जेजूच्या पावलांनी चलून तांच्या फाटल्यान वचूंक आमकां आदार आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. मोगाच्या बाबा भयणानो ह्या वेळार मागुया आमी सगळीं एकचाराची मनशां जावं. मागुया जोमो एक हांच्या पासत जाणी ह्या मिसाची मानावड केल्या. Allo bello vista, bella vista 1 and 2, livramento, mãe de Deus, आनी बारोस ह्या जोम्या खातीर आमी मागुया. तशेंच मागुया जाणी आमकां मागूंक लायला तांचे पासत. जी दुयेंत आसा दुखेस्त आसा तांचे पासत आमी मागुया. आमच्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत आमी मागुया. ही सगळी मागणी आमी करता जेजूचे नांवीन. आमेन. बेटून एक आमी गीत गावया. C2 पेज 28. C2.
म्हज्या भावा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा आमच्या सासणीक गवळ्या बागिवून दायगो तुजे पोरजेचो गवळी आपणा पासत आनी आपले पोरजे पासत बेट्टालो तेच बलिदान आमी तुका सोपरता. ह्या बलिदाना वरवीं जो शेताची गवळीक उर्बा आनी हेर सुगूण तुवें वाडयले तशेंच आमच्या गवड्याची उर्बा पेटोय आनी आमच्या जण एकल्याच्या बेसाक गरज तें सुगूण वाडोय. आमचें जिवीत फळां बरीत कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर खाली आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मोरना वरवीं सडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखली आमां सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवो सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतांक आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भोला तुझ्याच वैभवान उत्सर्गी तुका जोयजो. सर्वेस्पराची नामी येता गाजून उत्सर्गी तुका जोयजो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावंक दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कुश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खालस. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत हें वारवदोलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो तुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वनारा आमची
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर बसतालोले तुजी पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांचास्को आमच्या भगिवंत बापा, फिलीप आमचे गवळी बापा आनी सगल्या ह्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे जागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागिवोन सुसे, बागिवोन दोन आनी सोरकांनी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सर्वंदवन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या भावा भयणानो, मागणे आमचे जावन हा एक हातियार. मागण्या उद्देशी आमी भेदभाव पयस करून आमी एकचाराची मनशां जाता, मोगाची मनशां जाता. देवाचोच आदार मागून ह्या नोवेनान बरे भाशेन भाग घेवन सांत दियोगाचे गूण आमी आमच्या जिवितांक लावंक देवाचो आदार ह्या मागण्या उद्देशी आमी मागुया. जेजून शिकवलेले मागणे सगली बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सोयीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरव्याच्यान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उद्धार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासकोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सगल्यांक माय मोगान जेजूची शांती दिवया. शांती तुमची शांती. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
येताना आपणे दिले शिसाक सौम्य सोडून दिवून आपली जाला जेजू फाटल्यान माली पावला सोडून दिवून आपली जाला जेजू फाटल्यान माली पावला फाटल्यान फाटल्यान येया म्हज्या मोगान मोगान रावा म्हजे फाटल्यान फाटल्यान येया देवाचे राज मानून फुडें सोरा Somia shirabu, somon male, exaradio, Jezu morso jikle, eva mocha, sixty sobe, samale exaranate, eva mocha, sixty sobe, samale exaranate, moje patlan, patlan yeya, moja mogan, mogan rawa, moje patlan, patlan yeya, devache rat, magum pure sora. जेजू आमच्या काळजांत आयला. कितली उशालकायची खबर. तो जेजू आमकां ताच्या पावलांनी चलूंक कुरपा दिता, आदार दिता. ह्या दोनया देवाक ह्या वेळार आमी आर्गां दिवया, ताचेर आमी नदर मारया. तो जेजू आमच्या मोगा खातीर खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाला. खुर्साचेर आमी नदर मारून देवाक आर्गां दिवया. जेजू म्हणटा, भियेनाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा. जी कोण रडटा, रुदोन कोत्ता, हांव तुमच्या सांगाता आसा. संवसार आमकां हांसतलो, सोतायतलो, पूण हांव तुमच्या सांगाता आसा. म्हजी गोठाय, म्हजी कुरपा तुमच्या सांगाता आसा.
होय ही जावन आसा जेजूची उतरां. देवाक आर्गां दिवया. आमची मागणी सगळी आमी जेजूच्या हातान घालुया. तोच दोनी आमकां फावो ती वोच दिता. प्रार्थुया. सोर्गीच्या बापा, तुवें वेचून काडलोल्या गवळ्या बागीवोन देयगो पासत आपल्या मुन्यारीपणान विस्वासाची आनी प्रतिमोगाच्या खोरण्या उमेदीची पोरजोळ देख आमकां दिल्याय. आमी आमच्या बेसांवाच्या कायद्यांनी विस्वासी रावूंक आनी प्रतिमोगाच्या खोरण्यांनी आमचें जिवीत भोगूंक आतां घेतलेल्या जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं नवी गोठाय आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मातशें बसात. Mhojea मोगालिस्तानू, आमची फिगोर्जेन नो सोरणी सुरू जाल्या. Our whole parish is in prayer for the next week, entire week. आयज आमचो पयलो दीस आमीन जेजूच्या आदारान सारलो आनी आमचे फुडले दीस बरे भाशेन जावंक सान दियोगाक फुडें घालून मागण्यांन रावुया, नो सोरणेन रावुया. We are happy and privileged to celebrate this feast or to prepare for this feast because it is a gift of God and we have gone through circumstances. Ani potti ami amche igojicha jivitan wantili ani misol zatau. Thanks be to God for the blessings of good health. Ya Vellar poile ani voile swatir ani ek paut aminche dinvas Zomo 1, Alto Bella Vista 1 and 2, Libramento, Mãe de Deus, ani Barros. Baba Boinano, tumi zaito tokos getla, tumchir besampuru. Toshets amche dinwas, Father Mariano Lorenzo. Amche sangata yun, tanen misache bolidan betoile. Deva chengutor amka tanen dile. Tachir besam galmon, deva lagi maguya. Amche figurgent, nove comprat bao boina, bitor sotat. Kaibore, tanka amche sangata ami gyunk. Amche bawang ani boining, jinkon comprat zatat, tanka aitaradis, dusre mis saleopran, supulli amchi akantai astoli, supulli amchi meeting astoli, ani akarni amchi zatoli. Sangong laila, figurjecha ton natiani, Sodam mis saleopran novenanche, supulli hausi astoli. Supulli manche korent supulli, fast, quick and beautiful. And very good one as well for that matter. Jaldi 5 or any line. Muntos ami janau ki vegint zatili. Maso veil ami saruya. Amcha tonatyang ami urba diuya. Ani amche amto ekvot yaktain kurunk. Ami loso veil garavecha lagi vecha adi ravuya.
आमचे इगोजेन ऑनलायन चालू आसा. हेचो फायदो आमी घेवया. देवाचें उतर आमच्यान केन्नाय आयकूंक येता. देवाचें उतर आनी मीस बलिदान आमच्यान पळोवं येता. ह्या बसत let us remain united with the happenings at our parish. Mogalistano, cum sotor, the confessional is prepared for us. केन्नाय तुमच्यान येवं येता, बरें कुमसार करूं येता. आनी ह्या नोवेनांच्या दिसांनी आख्खो दीस हांव हांगासर आसा सोदांचे पुरी. तुमकां जाय तेन्ना तुमचो वेळ घेवन येयात, आमी आसतले हांव. Let us make a very beautiful confession as we prepare for the feast. शेवटाचे बरी मांडावळ सांबाळल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. All those who participate in the Eucharist will occupy the first benches. And choir, of course, God bless you for everything that's happening. May God be praised. तुमचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर भक्ताचे मोजतीन आशिर्वाद. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार ही संदी घेता तुमकां सगल्यांक दिन वासूंक. ह्या मिसाच्या बलिदानान तुमी बरे भाशेन वांटो घेतलो. शिदाबेन तुमी देवाचें उतर आयकलें. नोवेनाची सुरवात आयजूच जाल्या. आनीक जायते दीस आसा. फेस्ताची तयारी करूंक आमी ह्या आमच्या गांवच्या सांताचो आस्केऱ्याची एक एक गूण एक एक दीस आमी आमच्या जिवितान लावया. बरी मनशां जावया. जेजूच्या पावलांनी चलुया आनी शांती मोग संवस्कार जेजूची सगल्यांक आमी दिवया. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान बरे भाशेन वांटो घेतला. तशेंच देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या फादिगाराक फादर रिको फेर्नांडीस, जो जायत्यो तोकोच घेवन सगली मांडावळ करता. देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर ते सावध बरे भाशेन ताका सावध फावो करूंक आमी देवा लागीं मागुया. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगलीं उबी रावुया. सर्वेस्पूर तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात. देवाचे शांतीन आनी मोगान तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
तातूंतच्या रॅलिकाचो आमी आशिर्वाद घेवया. हात आमी आमचे जोडचे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या दोन दक्ष बागिवोन दायगोक दिलोलो पवित्र आत्मो तुझे सोबेचेर निरंतरी पाठोय. ताचे वरवीं थांबोन आसतना तिचें रुपांतर कर आनी जेजूचो उपकार घेवन ताच्या मुखामळाचो फोरजोड संवसाराक दाखोवंक तिका करपा दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता वरवीं. देवाचो आशिर्वाद सदांकाळ आमचे सगळे आसूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. Sotman'tam Tujem Tuzo ani tuji puji Sogttam. Bagi monta sanyo patroram cha amagori vacha askarya. Sotman'tam Tujem Tuzo ani tuji puji Sogttam. Ekvott'am Mhojea tuji भुरगी एकठांय जावलो माता. आमचे कोटेल बिका लोक विसरोनाका. आमी तुजी दोन मान घेवन रावता. Ekvott'am Mhojea तुजी